I just want to know this, Mangirish. Very clearly, it's industry, very clearly it's the hotel lobby, the casino lobby, and the mining lobby that funds and finances elections both ways, whether it's the Congress or the BJP. I think it's an open secret. This is not like... and even independent. No, I am not going to... That is the reason why you can talk. That is why I am talking. So, the point I'm trying to make is it not then the responsibility, is it not then the responsibility also of the mining industry, any other industry, casinos, hotels, to follow the rules of the law of the land so that it becomes easier for the government and easier for the people? The problem is you're not following. I've never seen a GCCI position being taken against illegal mining to slam the hell and put these guys into jail. Whoever have mined the hell out of Goa. Where is the position of the GCCI? I have been on the national TV. No. I have been on the national TV. I have said that Goa Chamber will not shield any illegal miners. But they are your members. No, they are your members. You are adored members. Arre Baba, you don't have to shield. On the contrary, if you don't allow me to talk, if you don't allow me to talk, I will revenge. I'll tell you one thing. एक गोष्ट सांगता तुका. You are just naming. You give me let him be caught in the by the law and just say that law is Shah Commission report says. 5,000 crore. तुम्ही डिफेंड करचे ना. तुम्ही डिफेंड करचे ना. एक सांगता तुका. चेंबर डिफेंड करचे ना कोणा. No, we will not defend any illegal person. कितें तू अपय हांगसर चलयता सरकार बी मंत्रिमंडळ आसा पक्ष सगळ्यांनी जबाबदारी घेवपाची आनी सगळ्यांनी करपाची. मनोहर पर्रीकाराचें आसता पूण आमचें कितें गोंयकारांचें आनी भारतीयाचें मन अशें आमची जरी तर पर्जे राज आसा रिपब्लीक आमचें मन म्हणटा पळय तें राजा राण्याचें मोनार्किकल. काँग्रेस जिखलो गांधी फॅमिली जिखली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक तेन्ना जिखलो भाऊ साहेब जिखलो. आनी कोण हांगसर BJP जिखलो मनोहर पर्रीकार जिखलो. तशें न्हय तें आमचें मनूच तसलें. राजू यू एग्री प्रॉब्लेम लोकां कडेन आसा लोकांची मानसिकते भितर प्रॉब्लेम आसा. आसा तशें तें म्हाका तशें दिसपाक लागला पर्रीकार म्हणल्यार BJP. तुम्ही म्हणटच काँग्रेस राजू एकच मिनिट तुम्ही सगळे राजकारणाच्या नदरेन उलयतात गोंयच्या नदरेन कोण उलयना अशें म्हाका दिसपाक लागला. कारण तुम्ही अर्थवेवस्था इतली विकृत आनी इतली व्हडली करून दवरल्या ती ह्या सगळे पक्ष आनी सरकाराच्या पेक्षा व्हडली जाल्या. मायनिंगाची अर्थवेवस्था सगळे सरकारां लिडर सगळे खावन उडोवन पचोवन मेकळी जाल्या. ताका लागून आज खंयचोय पक्ष किंवा खंयचोय देव सुद्दां जर आयलो न्ही हांगा आनी ताणें आपलो वेगळो पक्ष काडना न्ही ही वील बी हँड इन ग्लोज विथ मायनॉरिटीज. थिंक म्हाका एक सांग की तूं जेन्ना म्हणटा की हें पयलीं सावन चलत आयला सो हें पयलीं सावन चलत आयलें तें बंद करपाक तुमकां निवडून दिल्लें न्ही तें तुमी करचे ना. एका दिसान बंद जातलें. कठीण. अरे आता 25 मिलियन टन आयर्न ओर जेटीचेर आहा की 35,000 ट्रक ड्रायव्हर आहा. 35,000 ट्रक ड्रायव्हरांचे तर फुडार चित्तात तुम्ही ते आयर्न ओर हे कॉन्फिस्केट करा मरे विका म्हणतो आणि सगळ्यांक क्लियर करा. ते GCCI सपोर्ट करता. That the ore which is illegal has to be confiscated and auctioned. Vijay, let us say, how can we say that we are still slaves being in democracy? Absolutely. Do you agree with me? Absolutely. To the and who is financial ruling Goa? Who is ruling Goa? But one moment. Alesh Bab, this is not true only for Goa. This is true for any capitalist society. Barack Obama is slave to the Wall Street. He is slave to the financial markets of America. So we are always slaves to a financial market. That's the way a capitalist economy works. It works from top down that way. But the point is the government comes in as a buffer zone and it has to pull up the top guys to follow the rules of law. That is the point I'm trying to make. So there is no way in hell, whether you are the most prosperous, thriving, you wear white suits always with white shoes to show that you are absolutely clean. No way, if you are breaking the law, however rich you might be, whichever family you might be, you must be prosecuted. And this prosecution must come from the government and this must be supported by the people of Goa. That is important. Otherwise, no Manohar Parrikar can do it if he doesn't have the support of the people. One second. I can tell you this. Forget about the Congress, what Congress and what. I can tell you Manohar Parrikar cannot do this. No, that is a different option. I am saying he cannot do it. I am saying he cannot do it. See what Jayanti Natarajan did when she came to Goa. Jayanti Natarajan कित सांगले आम्ही सगळे बंद करतले म्हणपाक लागले जांकां क्लियरन्स ना ते बंद बरोबर. होच स्टँडर्ड तिणें
कोल घोटाळा कित्याक लायलो ना ना कोल थंय घोटाळ्याचे- वचून कित्याक सांगले ना नो वेट विष्णू कोल घोटाळ्या सोड पयलीं म्हणल्यार ना, ना, पळय. एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स कित्याक दिली पयलीं वॉट डबल सरकारान दिली ती हांगा मनोहर पर्रीकरान सरळ दाखोवन दिले खाण ब्युरोचे लोक आसात ते सुद्धा गुंतल्या म्हणून भितर ते कितें करताले ते आमकां आता- सगळ्यांना- आता- काल- काल- बाकी एक काल- गजाल काल- सांग. एक मिनिट. I think everybody has said, I need to reply. ओके Reply. रिप्लाय Okay? Now, the thing stands like this, की तुम्ही म्हणता की मायनीचेर entire economy of Goa was based on mining. कोण दिगम म्हणता? एक मिनिट कोण म्हणता? let me finish. was. I have heard everybody. सांगू दी 1,000 कोटी सेस येतालो मायनिंगाचेर ताजो एक्चुअली इट शूड बी यूज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिगंबर कामत सरकारान तो एंटायरली सॅलरी घालपाक हे केलो तेन्ना सगळे ओगी कित्याक रावले तेन्ना कित्याक हे काडले ना तुम्ही तेन्ना आमी सगळे बॉन्ड एक मिनिट लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट गोवा गव्हर्नमेंट इकॉनॉमी वॉज बेस्ड ऑन दॅट इवन तुम्ही म्हळ्या की बरो अर्थसंकल्प दिलो बरो दिलो पण मेजॉरिटी ऑफ इट वॉज बेस्ड ऑन द इनकम फ्रॉम द मायनिंग सेक्टर विच इज नॉट गोइंग टू कम नाव not taking into Arre, account पहिले- that agriculture is Agreed. that agriculture is destroyed, that Arre, water is let me destroyed, the finish. Salauli. Who Let is going me to finish. fund that? Arre, Who is let going to me- fund that? The mining companies are going to fund cleaning up the act there? No, they're Okay, not going to do they are that. not going to They are allow taking me their to talk. profits and run Arre, away. you are going to talk your own thing. You are not going to allow me Yes, to talk. Manisha. 1,000 crore Mining which bond came had to be spent for the good of the place where from it come from. Has the government done it? Why are you not asking the government that question? No, we are asking. No, don't blame us. Don't blame us. I'm telling you one Good. more. So you should not be what blamed. is your stand But on the that? man who applied So this the is fact sent it out. No, no, But you're the no, no. एकच मिनिट Mangesh एकच त्या मिनिट सांग बरं आता. Mangesh बाब, जेटीचेर जे जेटीचे iron ore आहा, illegal ore आसा तो पळय ते illegal कितें ore, करपाचें तो ताजेर? Illegal or confiscate. आणि auction. Yeah. This is GCC मागे position. मागे एकच गजाल Let सांग. government take its own decision. मांगिरीच्या भितर दोतोर परिवर्तन दोतोर आहा. म्हाका एकच गजाल सांग म्हाका ब्रेक घेवचे पयलीं एकच गजाल सांगात की फाटल्या आठवड्या भितर आमी एक गजाल पयली आमी दिगंबर कामत सरकार आसतना सदांच म्हणटाले दर दिसा मोर्चे येतात दर दिसा आंदोलन येता 6 म्हयन्या उपरांत ह्या सरकाराच्या काळाक आतां हळूहळू एक मोर्चा एक आंदोलनां एक गजाली सुरू जाल्या हळूहळू नाही, एकूच दिसा इतले आयले न्ही एक दिसा इतले सुरू जालें न्ही आतां सो म्हाका एक गजाल सांगात खंय तरी तो जो हनीमून पिरियड आशिल्लो गव्हर्नमेंटाचो दॅट हनीमून पिरियड इज ओवर बिफोर टेकिंग द ब्रेक जस्ट टेल मी हनीमून पिरियड इज ओवर Over. ओवर Over. ओवर हनीमून पिरियड इज ओवर येस नो देर इज कंटिन्युटी ऑफ गव्हर्नन्स की तो मिस गव्हर्नन्स करता तो होय मिस गव्हर्नन्स करता आणि दोघूय बरोबर आहात ते आता No, no, see, म्हाका आम्ही लास्ट बरोबर- ब्रेकाक for एकच Congress- मिनिट नाही, लास्ट एकच आहे. म्हाका वल्लभ बाबाक No, no, एकच एकच- घेवपाक ना एकच- ब्रेक for- I for agree- I Congress agree that- government, हय honeymoon was going on for 5 years. No, no, I agree that the दोतोर honeymoon- एकच मिनिट दोतोर एकच I- मिनिट हांव वल्लभ I बाबाक agree घेता that the honeymoon period is over. एकच मिनिट म्हाका वल्लभ बाबा एकच घेवपाक म्हाका ब्रेक घेवची पयलीं सांगात वल्लभ बाबा Mining has really made a mess, but it is not what has happened after taking the new government. taking No, over. no, nobody's saying that. It was going on for last 3-4 वल्लभ years. म्हाका एक सांगात नाही, नाही, रेव्हेन्यूचेर सांगपाचें म्हणल्यार रेव्हेन्यूचेर आता कितें फरक पडटलो जें जालां सद्या डेफिनेटली रेव्हेन्यू फरक पडटा कितें रेव्हेन्यू जर माय आज budget flop, माय budget राव विजय लेट हिम फिनिश मायनिंगाचेर सगळे बेस आसा टायर्स कितें कन्झम्पशन ऑफ पेट्रोल डिझल कितें सगळ्याचेर लोकांचे परिणाम लोकांच्या जिवनाचे सगळ्यांचे परिणाम जातले ह्याच खातीर आज आमकां गरज खंयची आसा खंय तरी ऑपोजिशन आनी गव्हर्मेंट दोगूय जाण येवन तांणी एकठांय कॉमन पॉलिसीज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक आनी इंटरेस्ट ऑफ द गोवन्स सीट टुगेदर अँड फायंड आउट इन फेजीस रुलिंग अँड ऑपोजिशन न्ही लोकांकय घेयात Everybody. तांणी ठरोवपाचें ज्यांना आमचें न्ही. So, PhD एकच मिनिट रिपोर्ट बरोवले तेन्ना याद नासलें. एकच मिनिट कित्याक इन स्टेजीस ते वचपाक नाही, जाय नाही, आणि एक सांगता तुमका जर Mangiris, let me complete. Mangiris, एकच मिनिट, एकच Mangiris, मिनिट. let me. What I am saying is, all issues cannot be sorted out at one time. तुम्ही स्टेजीसान वता लिगल मायनिंग कितें आसा त्योच स्टार्ट करा खंय डंप आहा खंय काडपा सारकें आहा तें काडा बट इन स्टेजीस Dump काडून मेळना आमच्या खंय तरी center आणि खंय तरी- हे- खंय तरी- मागीर एकच मिनिट let him पूण हातून कितें जालां हातून बीजेपी कितें करता ताचेर काँग्रेस कितें तरी अडचणी हाडटा आनी एनजीओ ताजे परस सो ह्या हाजेर आमी सद्याक हांगा एक ल्हानसो वेवसाय कसो येता खंय तरी एक वल्लभ बाबान मुद्दो मांडला की गोंयचे हित लक्षांत दवरून सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा रादर दॅन गेटिंग इन टू दीस फॅक्शनल थिंग्स डिबेट मुखार चालू उरतलें ऑडियन्साचे प्रश्न घेतला खंयच वचनाका 2 मिनटां भितर परत येता नमस्कार परत एक फावट येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या ह्या महासंग्रामात 8 मानेस्त आसात परिवर्तनाचेर भासाभास चल्ल्या लोकांचे प्रश्न आमी घेतात कांय वेळा भितर इतलेंच सांगलां मांगिरीश पैराकार तुमकां एक पॉयंट करताले तुमी ब्रेका वचचे पयलीं तो पॉयंट काबार करया लोकांचे प्रश्न घेवया मायनिंग वायट म्हणून सगळे जर मायनिंग टोटल बंद केले जाल्यार फाल्यां सरकाराक एक अडला हरी म्हणून नवी स्कीम हाडची पडटली कित्याक इतले लोक ते रस्त्यार पडटले कित्याक वाटे वयले गॅरेजी आसा
ट्रक ड्रायव्हर आसा बार्ज क्रू आसा हांचे कोण विचार करिना ते रेस्टॉरंटवाले आसा म्हाका दिसता हो सगळो सारासार विचार करून कितलो निर्णय घेवचो ओके लोकांचो प्रश्न आसता घेवया तेव्हा पहिलो प्रश्न कोणाचो Hello, my name is Vindhya Halankar and my question is that now government has taken loan of 200 crores and in order to recover that loan now government is increasing taxes on food commodities. So I feel if taxes are increased then it will be impossible for poor people to eat food also because also bread, now take an example of bread, now prices are increased from 2.50 rupees to 4 rupees. So how normal people who are poor will going to survive? विष्णू 6 महिने जाले की एक गजाली मुखार येवपाक लागल्यात सरकार म्हणटाले 6 महिन्या भितर आमी गोंयाक रीण काडून उडयतात रीण घेवपाची परिस्थिती आयल्या ना रीण सरकार अदी मदीं घेत आसता खंयचेंय सरकार आसूं ताका लोन हें घेवचेंच पडटा इट इज नॉट काँग्रेसच्या काळान घडटालें आनी खंयचेय सरकार येले तरी त्या काळान घडटाच पूण ताजो पळय जो स्पेसिंग अप आसा ताजेर खूब इम्पॉर्टंट चीफ मिनिस्टरान पयल्या 3 म्हयन्यां भितर सुद्दां सांगिल्लें की कितलीशीच थकीत जी आसा ती आमी दिल्यात लास्ट PWD कॉन्ट्रॅक्टरांचे कितले तरी कोटी रुपया दिवपाचे आशिल्ले बाकीचे मिनिस्ट्रीचे जे आशिल्ले तांचे कितले तरी कोटी रुपया दिवपाचे आशिल्ले ही सगळी थकीत रिणां आशिल्लीं आतां ही रीण जर तूं दितलो जाल्यार ते मेकअप करपाक खंय तरी हें करूंकूच जाय पूण तेच बरोबर रेव्हेन्यू जनरेशन मेजर्स जे आसा ते मेजर्स गव्हर्मेंट करता आतां ताणें पळय जो हें केला की हे 2000 कोटीचे कर्ज आणि हाजो पावाचे वाडिल्ले रेट हांचो वस्तुता तसो कांय संबंद ना it is important finance commission has given a particular amount how much you can take there is no issue is when so much is there so much burden is there how much burden is there on the state tejer तुम्ही काडपाचे she has asked a question how will you pay back whether it will create more and more liability because of this loan she wants to know. Let's not see the issue is in the first 6 months we collect hardly 35 to 40% revenue. Okay. And 60 to 65% is collected in the next half. In Goa, you know, in rainy season, the businesses are almost down. So that is the period. See, this is the period now. चतुर्थी वेळार कोणा गव्हर्मेंटाक बिलां फारीक करपाचें आसा सगळो बर्डन आसता त्या वेळार खंयचेंय गव्हर्मेंट वेदर इट BJP or काँग्रेस or any other government त्या वेळार तांकां शॉर्टेज लिक्विडिटी येतलीच कितें त्या वेळार ताका फंड्स रेज करचे पडटा बाय वे ऑफ आनी ते सबसिक्वेंटली वेन फंड्स कम्स इन दे आर सेट ताका काय व्हडलो प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम ना ओके एकूच गोष्ट सांगता तुम्ही म्हणा ती बरोबर की मेजॉरिटी ऑफ द मनी कमिंग इन द गव्हर्मेंट ट्रेजरी इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री ट्रेड अँड कॉमर्स. So GCCI is a very important entity as far as the money coming to the government is concerned. That is the only source. Only source. The problem is because it is the only source. Can you do whatever you want? Yeah, but that is the only question. No, the problem is we are not represented on any of the Manohar Parrikar's committees. No. Ramesh Baban जर समज सगळी लूट जाल्या पळय ती त्या 5 वर्सांनी परत जर ते पैसे आयले जाल्यार हो सरकार पाव फुकट दिवपाक शकता. If he says that पाव हो गवर्नमेंट फुकट दिता मनोहर पर्रीकर करू सोन्ना काय गोत ना पण ते पैसे He has got part of the share. What stops him? ओके लोकांचे प्रश्न घ्या लोकांचे मॅक्झिमम प्रश्न घेवपाचे पहिला वेळ कमी हा दुसरो प्रश्न